हांव रिव्ह्यू घेतालो की तशें पळोवंक वचत जाल्यार 2025 पर्यंत ल्हानशा गोंयांत कितल्यो MSME रजिस्टर्ड जाल्यात. मोर दॅन 70,000 MSMEs ह्यो उद्यम पोर्टलाचेर गव्हर्मेंटाच्या रजिस्टर्ड जाल्यात. तुमी म्हणटले 70,000 रजिस्टर्ड जाल्यात, त्यो 70,000 चलता काय कितें? ना, थोड्यो चलना आसतल्यो. थोड्यांनी अटेम्प्ट केलो, थोड्यांचो अटेम्प्ट फेल्युअर जालो, बट एटलिस्ट 70,000 लोक उद्यम पोर्टलाचेर एंटरप्रिनर जावपाचें स्वप्न पळयतात. तांकां आतां हँड होल्डिंग किंवा तांकां मार्केट कशें दिवप हें सरकारानूच ठरयलां आनी त्याच खातीर रॅम्प आसतलो, ADI आसतले, हांच्या कडल्यान तांकां हँड होल्डिंग करून फुडें व्हरपाचें काम हें सातत्यांत आमी पळयता. दुसरी गजाल, हातूंत काम करपी वीच सॅक्टर्स, गोंया खातीर खंयचे सॅक्टर्स इम्पॉर्टंट आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार 60% ऑफ द सॅक्टर्स वीच इज इन सर्वीस सॅक्टर, आमी जाका सर्वीस इंडस्ट्री म्हणटा, ह्या सर्वीस इंडस्ट्रींतले आसा आनी 97% इट इज अंडर द मायक्रो कॅटेगरी. गोवा बींग अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी विचार करपाक जाय, इट इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1 crore ऑफ द टुरिस्ट एन्युअली फुटफॉल गोंयांत आसा. आमी बिझनेस सुरू करतना कितें करचो, कसल्या सॅक्टरांत करचो आनी कशा पद्दतीचो करचो. जर आमी तो केलो ना जाल्यार आमी एकदां दोश दिता, अरे सगळे भायलेच येवन तेंच्यांनी सगळेच सुरू केले मरे म्हणून. कित्याक जाता? आमी सुरू करिना म्हणून जाता. आमी जर ते सुरू करपाक शकले जाल्यार भायलोच कोण हांगा येवन सुरू करतलो असो ना. नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोनूय इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटांतल्यान आमी सुरवात करता. स्पेशली द वुमन एंटरप्रिनर्स, हांच्यांनी बरेचशे फावटी माविनान म्हटलें तें रायट आसा. एकदां इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान येवपाक यंग एंटरप्रिनर्स किंवा वुमन ही भिता. थंय गेल्या उपरांत कोण प्रॉपर गायड करतलो काय ना, म्हाका सांगतलो काय ना, ओके, आपल्याक समजून घेतलो काय ना. बट जे स्पेशली आमी वुमन एंटरप्रिनरशीप फॅसिलिटेशन सेल जो आमी ओपन करता, वीच इज स्पेशली फॉर द वुमन्स, ज्या वुमन्साक आपलो वेगवेगळे बिझनेसीस करपाक जाय, फ्रॉम द ट्रेडिशनल पासून तो इनोव्हेशन पर्यंत, ते सगळे हांव मुद्दामून सांगता आसतना मेन्शन करतलो. कुणबी साडी जी म्हाज्या टेन्युअरांत हांवें रिवायव केली, किंवा कुणबी शॉल म्हणजे 2000 तुमी जर 2019च्या पयलीं जर पळयत जाल्यार कुणबी शॉल आनी साडी कोणूच यूज करिनाशिल्लो. आफ्टर मी बिकम द चीफ मिनिस्टर आय स्टार्टेड रिवायवींग इट. आनी फक्त पेडणे आनी आमच्या सांग्यार हांगा एकच 2 कडेन बारीक बारीक सेंटरां आशिल्लीं, ती रिवायव जाली आसत जाल्यार आज कुणबी साडी ही ग्लोबली पावली. हे म्हाका खूब अभिमान आसा. आनी मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा हांचे खूब मोठ्या प्रमाणांत वुमन्स ज्यो आहा त्यो खूब मोठ्या प्रमाणांत करता. म्हणून हांवें म्हटलां की फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल बिझनेसीस पासून ते इनोव्हेशन्स पर्यंत हे वेगवेगळे करपा खातीर बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर्स आनी वुमन एंटरप्रिनर सेल्स हे खूब मोठ्या पद्दतीत काम करपाक शकतले.